हांव सांगपाक सोदतालो इन डिटेल वॉर्ड नंबर 7 लास्ट टर्म म्हणजे एक्झिस्टिंग टर्म आहा तितून वॉर्ड नंबर 7 आहा तो एसटी जाल्लो. वॉर्ड नंबर 7 फाटल्यान जो मुखाल्लो वॉर्ड येतलो तो 8 जाता 9 जाता. पूण 8 आनी 9 लोक ना म्हणटो आमी अंडरस्टँड जावपाक शकता की ते जावपाक पॉसिबल ना म्हणून. पूण तेजे उपरांत जो वॉर्ड आहा वॉर्ड नंबर 10 तो केन्ना एसटी जालो ना. तितून लोक क्वॉलिफाय मॅक्झिमम लोक एसटी आसा तो करनासतना डायरेक्ट जे वार्डान लोक ना तो गव्हर्मेंटान जंप मारून एसटी केला. सो तो आमकां लोकांक कोणाकूच एक्सेप्टेबल ना. सपोज 10 जाल्लो 10 जावन सपोज आमचे हेजेर आयिल्ले जाल्यार एक आमी अंडरस्टँड जाताले कित्याक हो वॉर्ड जो वॉर्ड नंबर 1 आहा तितून लास्ट एक्झिस्टिंग टर्म सोडून तेज्या पयलीं ऑलरेडी लेडीज जाल्लो. सो रोखडेंच गव्हर्मेंटान परतून एक टर्म सोडून रोखडें ऑलरेडी तेजेर परतून रिजर्वेशन हाडलां तें कोणाकूय एक्सेप्टेबल ना. सो हेजे मुखार गव्हर्मेंटान सदां सर्वे करची आनी हें जें कितें केलां तें आमच्या लोकां खातीर हें रिवर्ट करचें म्हणून हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता, इलेक्शन कमिशनरा कडेन मागता. Thank you.